दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगळ बापा, परत या तुझ्या वर्त्या वेळापासून आम्ही तुका अर्घां दिता. ह्या वेळार बापा तुझ्या खाकुलती पासून आनी तुज्या कृपे खातीर आमी तुका अर्घां दिता. वय बापा, तूं आमचो इतलो मोग केलोय, तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडलोय आनी तुवें आमकां सुटका सोडवून दिली आनी नवें जिवीत दिलें. ह्या पासून आमी तुका अर्घां दिता. ह्या वेळार परत बापा तुजें उतर आमी आयकूंक शिकोवंक सांगता मेळ्ळ्या. ह्या वेळार पवित्र आत्म्या, तूं आमचो कुमकदार मजतदार जावन आसाय. ह्या वेळार म्हजी चिंता पळय, म्हजे हर एक उलोवणें तुजें जावन दी. हर एक उतार सोंपपणी समजूंक आनी ताचें उगडापण तुवें ह्या वेळार दिवच्या पासून ती हांव तुका अर्घां दिता. आनी चित्त समजुनी जाणवाय हर एकल्यांनी तुवें फाव केलाय, ह्या पासून ती अर्घां दिता. ह्या वेळार तुजे हर एक उतार तुवें अद्भुत आश्चर्यान तीर करच्या पासून ती अर्घां दिता. तशेंच हे उतार आयकूंक अडखळ करतल्या सर वायट स्पिरिताक हर एकल्याच्या काळजा मनांतल्यान भायर सर म्हूण जेजूच्या नांवान हांव तुका आज्ञा दिता. अशें हर एकल्यांनी तुजें जिवी दिवचें उतार स्विकार करून तुज्या नांवाक महिमा जावन दिवन मागता. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन, आमेन, आमेन. मोगाच्या दिव्यवाणी विक्षकानो, तुमकां देवाच्या उतराच्या नियाळाक हांव स्वागत करता. मोगाच्यानो, फाटल्या दिसांनी आमी नियम आनी कृपेच्या विशयांत शिकल्या. आज आमी शिकसो विशय जावन आसा बोगसणें. जायते फावटी आमी बोगसणें आयकलां. बोगसणें म्हणल्यार फॉरगिवनेस, फॉरगिव. कळ्ळें गे? ह्या विशयांत आमी आज नियाळ करया. आनी तेन्ना आमकां कळटा, जायते फावटी आमी देवाची उतरां उलयता आनी सांगता, आयकता, कित्याक आमच्या जिवितांत ते देवाचे उतार काम करना. जर तर आमच्या जिवितांत ना बोगसणें आसल्यार आमी कितलेय देवाचे उतरां म्हणयत, पूण ती उतरां आमच्या जिवितांत काम करनात. कित्याक ना बोगसणें एक व्हडली अडखळ जावन आसा. तें एक पॉयजन. कशें एक मनीस पॉयजन पियेल्यार वळवळून मरता, तशेंच आमचें जिवीतय हे ना बोगसण्या वरवीं बिटरनेस खंयचेय जावं बरो ते आमकां ते एक पॉयजना बरी आमच्या जिवितांत काम करता आनी आमचेच जिवीत पाड करता. त्या देखून जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी पळयलां जावं बरो, जायती पिडा शिडा येता. कित्याक म्हळ्यार ना बोगसण्या वरवीं. ना बोगसणें एक व्हडली अडखळ जावन आसा. जर तर आमी मनशाक काळजांत बोगशिता, कशें जेजून आमकां बोगशिला, ते सगळे आमच्या जिवितांत आमी देवाची महिमा पळोवंक शकतले. त्या देखून आमी देवाच्या उतरां मरिफात ह्या बोगसण्या विशयांत आमी नियाळ करया. त्या देखून पयल्यान वळ काडया आमी अध्याय माथ्यें वचो 18:21 वळ म्हणटा 21. कितें म्हणटा पळया, ताचो हेडिंग अशें जावन आसा पळया, भावा भयणी मदले बोगसणें. थंय पेद्रू पळया, तवड पेद्रू न्हू जेजूस अशें येवन विचारलें, सोम्या, म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितले पावटी हांवें ताका बक्षीस 7 पावटी गी. जेजून ताका जाप दिली, 7 पावटी न्ही, बागार 770 पावटी. म्हणजे पेद्रू जेजू लागीं येवन सावल करता, आतां म्हजो कोण भाव या भयण म्हाका दोशी करता या म्हाका विरार करता जाल्यार हांवें ताका कितले पावटी बक्षीत. पळय, तो जेजू जावन कितें अपेक्षिता? एक जाप अपेक्षिता. जेजू लागीं येवन आसा कितले पावटी हांवें बक्षीत? ताका जेजू काल म्हणटा 770 पावटी. म्हणजे कोणी आमचे विरोध आयल्यार बोगसूंचे आमचें कर्तव्य जावन आसा. कित्याक देवान आमकां ताच्या पुता मरिफात बोगसणें दिल्यार तेच बोगसणें आमी हेरांक दिवंक आसा. त्या देखून ताचे विशयांत आमी लेक पाक दवरूंक जायना. कोणी आमचे विरोध अन्याय करता जाल्यार आमी ताका जेजूच्या नांवान भावार्थान बोगसूंक आसा. तेन्ना मात आमच्या जिवितांत देवाची महिमा आमी पळोवंक शकतले.
त्या देखून जेजू हांगा एक ओपारी मोरिफाद विवरण दिता. खंयच्या रितीन आमी बोक्षिल्यार आमच्या जिवितांत कितें बरेंपण जाता, ना तर आमी बोक्साने दिनातल्यार आमच्या जिवितांत कितें पुरो घडटा ह्या विशयांत आमकां जेजू ह्या ओपारी मुखांतर विवरण दिता. त्या देखून ही ओपारां वाचता दये करून तुमी चीत दिवन गमान दिवन आयका, मागीर ताच्या विशयांत आमी नियाळ करया. पळया ह्या ओपारेंत अशें बरयलां, बोक्सिनांतलेल्या साकराची ओपार. पळया सर्गींचे राज अशें म्हणयेत. पळया जेजू एक पोटी कितें म्हणटा म्हळ्यार एक ओपारी मोरिफात लोकांक शिकयता. कित्याक म्हळ्यार हे सर्गींचे राजाचे गोटो डायरेक्ट सांगल्यार समजना. त्या देखून जेजू काले करता संवसारी रितीन ओपारी खाण घेता, त्या मुखांतर विवरण दिता आनी सांगता ह्या रितीन सर्गींचे राज चलता. म्हळ्यार दोळ्याक दिसना अनेक संवसार ह्या रितीन चलता म्हणून जायत्या ओपारी मोरिफात तो लोकांक शिकयतालो. तातूंत ही एक ओपार जावन आसा अशी. पळया एक रायान एक पोटी आपल्या साकरालाचे लेख घेवंक कुशी व्हेली. लेख घेवंक धरले तितलेच कोरोडांनी ताका देवे आसलेल्या एकल्याक ताचे मुखार हाडलो. पूण फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच नासले देखून ताका ताचे बायल्या भुरग्यांक आनी ताचे म्हूण आसलेले सकड विकूंक जाय म्हूण ताच्या धन्याची हुकूम जाली. तो साकोर धन्याच्या पांयां पडून म्हाका थोडी पुरसूत दी आनी तुजे सगळ्यांक फारीक करता म्हणून परत लागलो. धनी साकराचेर मोवळ्ळो आनी ताचें रीण माफी करून ताका वसूंक सोडलो. पूण ओ साकोर भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगाती साकोर. हाणें हाका 100 रुपया देवे आसले. हाणें ताका धरून उबो केलो आनी ताचो गोडो चिरडून म्हणलें, म्हाका देवे आसा ते आतांच फारीक कर. तो सांगाती साकोर हाच्या पांयां पडून म्हाका थोडी पुरसूत दी आनी तुजे सगळे हांव फारीक करता म्हणून परत लागलो. पूण ओ साकोर आयकना जालो. मात्र न्ही, ताणें रीण फारीक करीसर ताका हाणें बंदेंत दवरयलो. घडली संगत पळोवन हेर साकरांक भोव चड दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजाल तांणी येवन आपल्या धन्याक कळयली. तवळ धन्यान त्या साकराक आपणा वजेर आपोवन लावन म्हणलें, नश्ट्या साकरा, तुवें म्हजे लागीं परतले देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें. तर हांवें तुजी दया केल्ले बरी तुवेंय तुज्या सांगाती साकराची दया करी जय आसली न्ही. धनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवे आसलेले ते सगळे फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसबेच्या आदीन केलो. आनी तुमी एकलो तुमच्या भावाक काळजांतावन बोक्षिना जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पळया येंतून आमी एक लिसांव शिकया. जेजू आमकां विवरण दिता बोक्सूंचे एक पयले म्हणजे सवाल, बोक्सूंचे एक न्याय गी अन्याय. जायते फावटी आमी चिंताव न्याय, पूण समाज चिंतूंक गेल्यार बोक्साणे मनशेक एक काय म्हणटात अन्याय. कळ्ळें की? म्हणजे कोण लुकसाण करता, लुकसाण कोणाक कोणें लुकसाण केला या लुकसाण भोगला त्या मनशान बोक्सचें पडटा. समजलें की? आतां एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार आतां कोणी म्हणी तुमच्या एका गाडयेक येवन मारलें म्हणजे दिया. समजलें की? आतां तुमची गाडी काले जाली, डॅमेज जाली. समजलें की? डॅमेज जाताना काले म्हणटा तो भाऊ येवन सॉरी म्हणटा. तेन्ना तुमी काले म्हणटात तुमच्या गाडयेक मार जाला, ताका कांय जावना ताच्या गाडयेक. तुमी म्हणटा तो सॉरी म्हणटा ना, तुमी म्हणटात ओके सॉरी म्हणून तितल्यांत राविनात. तुमी काले म्हणटात वय तुवें म्हजे गाडयेक लुकसाण केलाय, सॉरी, तूं वच म्हणना. तूं काले म्हणटा ओके हांव तुका बक्षिता, पूण कितें डॅमेज जाला तें कर्स तुवें बरीचें. तेन्ना कितें जाता तें बोक्साणें जालें की संपूर्ण जायना. बोक्साणें म्हळ्यार कशें, तूं सॉरी म्हणटाय बोक्षिताय आनी तुका कितें लुकसाण जाला तें तुवेंच बरोवंक आसा. तेन्ना मात ताजें तूं कितें म्हणटात फारीफोण दिल्ल्या बरी जाता. समजलें की? तेन्ना मात तें बोक्साणें संपूर्ण जाता. पळया ह्या ओपारेंत पळया,
एक दीस रायान काले गेले लेक घेवंक खुशी वेली तेन्ना कितें जालें कोरोडांनी देवे आसलोलो कळ्ळें की देवे आसलोलो ताच्या मुखार एकल्या काडले हांगा एक उडास दवरया तो राय कोणी न्ही ह्या ओपारींत देव जावन आसा समजलें की ओपारींत कित्याक जेजू ओपारी मरिफाद सर्गींचे राज ह्या रितीन काम करता म्हणून विवरण दितालो कोरोडांनी देवे आसलेले ताच्या मुखार हाडल्या वेळार तो काले करता धनी काल म्हणटा तुवें म्हजे लागीं कोरोडांनी काणगेलाय ते आसता म्हाका आतांच फारीक कर तुजें सगळें म्हजें रीण फारीक कर तुज्या बायल भुरग्यांक घर पुरो वीक आनी मेळिल्लो दुडान म्हाका दी म्हणटा ते जाणा वो कितें करता पळया कोण साकोर काले म्हणटा धनया लागीं म्हाका इल्ली पुसत दी तुजें सगळें हांव रीण फारीक करता जर तर म्हजें एक सवाल जर तर ताका पुरसोत दिल्यारी कोरोडांनी आसलेले देवे ताका फारीक करूंक जाते गी खंडीत साध्य ना पूण तो पळय पुरसोत दी म्हणटाना रायाक कणवळ बगता कळ्ळें गी ताचे दी बिरमोत पावता तो काकोळट पावता आतां काकोळट म्हणल्यार कितें जायते फावटी काकोळट म्हणली शब्द आमी आयकला समजलें की एक्चुली काकोळट म्हणल्यार कितें म्हणल्यार कितें देवान म्हाका फावो आसा तें दिवंक ना आमी काल शिकले हांव कुरपा म्हणल्यार कितें कुरपा म्हणल्यार हांव कितें फावो न्ही जाल्यार देव कशें व्हरता देवान म्हाका दिलें समजलें की हांव फावो न्ही जाल्यार देवान म्हाका दिलें काकोळट म्हणल्यार हांव फावो एक एग्जाम्पल दिवं जाल्यार हांव कितें म्हाका फावो आसलें म्हाका मरण सममू म्हाका एम कोण तें ताणें म्हाका दिवंक ना म्हळ्यार कितें फावो आसा तें म्हाका दिवं ना मर्सी काकोळट कळ्ळें की तो ताचेर काकोळट पळयता ताका बिरमो दिसता तो इतलें सांगता तो काले म्हणटा ओके तुजें हांवें सगळें रीण माफी केला आतां पळया तो रीण माफी केला म्हणटाना तें लॅग कोणें बरयचें लॅग दाखयचें सममू कोणें माफी केला ताणें बरयचें त्या देखून हांवें सांगलें काले बोक्साणें न्याय घे न्याय रीण काणगेलें कोणें ह्या मनशार आतां माफी बोक्साणें दिल्लें त्या रायान सममू म्हणजे रायान बोक्षिल्या उपरांत तें लॅक भरती करी जाल्यार कालें करीचें कोणें रीण काणगेला ताचें लॅक दाखय जाल्यार कितें ताणें काणगेला तें लॅक भरती करीचें जाल्यार तें ताणें बरोवंक आसात कळ्ळें की म्हणजे हेतून एक 7-8 आपूण आसा म्हणजे देवा मुखार आमी नांव फावो समजलें की देवान आमचे इतल्यांनी कोरोडांनी न्ही हजार कोरोडांनी आमकां बोक्षिला जाल्यार आमी ताचे काले म्हणटात फारीक करूंक साध्य ना देवान आमकां त्या रितीचे बोक्साणे दिल्या उपरांत आमच्या विरोधांतल्या हर एकल्या भाव भयणीक बोक्सूंक आज देव आमकां उलो दिता पूण पळया मुखार कितें जाता पळया तो कोरोडांनी देवे आसलेलो बोक्साणे जोडले मात्र न्ही कितें फारीक आसा ताका पुरो ताका संपूर्ण माफी केले आनी ताका वसूंक सोडलो आनी कितें जालें मुखार वेताना ताचो एक सांगाती साकोर मेळ्ळो ताका सांगाती साकोरान फकत कितले 100 रुपये बाकी आसले पळया कोरोडकय 100 रुपये तो काले करता ताका गळ्यान धरता कितें म्हणजे देवे आसा ते म्हाका आसा आतांच पाटी दी तितलेंच न्ही तोय रिक्वेस्ट करता म्हाका इल्लें पुसो दी तुजें सगळें फारीक करता पूण वो आयकता की आयकना ताका कालें करता घालून वरचे बंदे दसून घालता हें जाल्लें पळोवन काय कितें जाता त्या धनियाच्या साकरांक बारी बेजार जाता आनी तांणी वचून धनियाक कोबार दिता धनी परत त्या साकराक आपयता आनी कितें म्हणटा त्या साकरा पळया नसत्या साकरा तुवें म्हजे लागीं परत लय देखून हांवें तुका माफी केलें कशें हांवें तुका माफी केलें त्याच रितीन तुवें ही सांगाती साकराची काकोळट ह्या दाया दाखयची आसली न्ही गी पूण कालें केलें ताणें काकोळट दाखयली की ना ताणें राय इतलो रागान करता की ताणें कितें पुरो फारीक करूंक आसा तें फारीक करीसर ताका बंदेंत घालता आनी तितलेंच न्ही मुखार सांगता जर तर तुमी तुमच्या भावा भयणीक बोक्षिना जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापी तुमकां बोगसूंचो ना प्रेज गॉड हालेलुया त्या देखून आमी उडास धरया मोगाच्या न्हू देवान आमकां कोरोडांनी बोक्षिला जाल्यार आमच्या विरोध आयलेल्या भावा भयणीक आमकां बोगसूंक साध्य ना गे ते आमी उडास धरया देवान आमकां ऑलरेडी बोगसिला पूण ते बोगसाणे कंटिन्यू जाय जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी ते बोगसाणे एरांकी दिवंक आसा तेन्ना मात आमच्या जिवितांत आमी देवाचे सकत अनुभव करूंक शकतले हांव कित्याक म्हळ्यार बोगसाणे म्हळ्यार हांवें सांगलें
खाली बोक्सूंचे मात न्ही ताचे फारीक पूण आमी पाताळ केला समज पातकाची मजुरी घाले मरण आमी मोराचे आसले आमचे मजुरी कोणें घाण गेल्या जेजून घाण गेल्या कुर्सार तो मेला आमच्या जाग्यार तो मेला कळ्ळें की ताणें फारीक पूण दिल्या उपरांत जर तर म्हाका अन्याय केल्यार म्हाका बोक्सूंक जायना गी तुमी जायते फावटी आयकलां जावंक बरो पाप साहेबाचे ताका कोणें मामा जाल्यार हक्कान गुळो मारलो समज कितें तो पडलो जाल्यार ताणें पयलें काम केलें खालें सिधा जेयलाक गेलो त्या देखून म्हळ्ळें कोणें बोक्साणें मगाचें आसलें बंदूक गुळो मारल्या गी कोणें मारीचें आसलें बोक्साणें मगाचें आसलें आनी कोणें बोक्साणें मागलें वचोन पाप साहेबान मागलें समज तुमी आयकलां ताच्या विशयांत म्हळ्यार बोक्साणें एका रितीन कांय म्हणटात एक आमी चिंता बोक्सलो मनीस कांय म्हणटा संवसारी रितीन ताका धैर्य ना आसतालें पूण बोक्सूंक एक गट्स जायचे समजलें की तितलें सादारण मनशाक बोक्सूंक जायना म्हळ्यार आनीक उडास जरा बोक्साणें संवसारी रितीन जियेताल्या मनशाक बिलकूल बोक्सूंक साध्य ना केदाळा आमी देवाच्या उतरांत येता देवाच्या सत्तेन पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन मात्र आमकां बोक्सूंक साध्य जाता मोगाच्यानो जायत्या फावटी आमी येता पळयता मस्त घरांनी जायत्या फावटी आमच्या कुटुंबा जिवितांत पळया भावा भयणी मदें ह्या जाग्या खातीर कितल्यो आमी केस्यो आसात आमी मिसा घेता मागणें करता पुरो करता 10 वर्सां जावन एक ल्हान वाटे खातीर कित्याक आमी मिसाक वचना गी देवाचें उतर आयकना गी पूण आयकल्या बरी आमच्या जिवितान आमी पाळटा गी तें गरजेचें मोगाच्यानो जर तर हांव ना बोक्साण्यान जिवीत जियेता जाल्यार कोणायक समस्या न्ही म्हाकाच समस्या कित्याक ना बोक्साणें कितें जावन आसा हांवें सांगलें एक पॉयझन जावन आसा तें आमकांच मारता आज आमची भलायकी विबाडला कित्याक ना बोक्साण्या वरवीं जायते जाण तेय दोग हांगा दोग तेय दोग म्हणटात कित्याक हर एका कुडीन समस्या ना बोक्साणें चडावत 90% पिडा येता ना बोक्साण्या वरवीं जर तर तुमच्या जिवितांत आज हे देवाचें उतर तुमकां मेळ्ळां तर खंडीत जावन तुमच्या सत्तेन वचनाकात केदाळा देवाच्या सत्तेन वसा भवार्थ म्हळ्यार घाले दोळ्याक दिसना ते सत्मनचे देवाच्या सत्तेन आज एक निर्धार करा जेजू तुवें म्हाका तुवें कुर्सार बक्षिलाय त्याच रितीन हांव भवार्थान म्हजे विरोध कोणें वायट केला कोणाक हांवें वायट केला जेजू तुज्या नांवान हांव भवार्थान बक्षिता म्हणून जेजूक सांगा आनी मॅट काडा पळया तुमच्या जिवितांत येदोळ मुसेर पळयनातली देवाची महिमा तुमी देखतल्यात प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया त्या देखून बोक्साणें आमच्या जिवितांत गरजेचें जावन आसा त्या देखून जेजू मातेवाच्या पळया मुकलो आमी अध्यायांत वसया मातेवाचो 5वो अध्याय 23वी ओळ कितें सांगता पळया देखून तूं वेदी मुखार तुजी खाणीक भेटोवंक वेतना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर ती तुजी खाणीक तेच वेदी मुखार सोड पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा उपरांत फाटीं येवन तुजी खाणीक भेटय पळय जायत्या फावटी आमच्या जिवितांत कितें करता आमी सगळ्यांना येता मिसा मागण्या घेता कितले राग मुसूर धरून येता जाल्यार देव मनवता गी आमची मागण्यो आमचें जिवीत देवाक मनवता गी म्हणजे जर तर हांव देव कितें सांगता जेजू कितें तें सांगता खरी ना जाल्यार खाली हांव कायदे नियमां पाळून कांय फायदो ना मोगाच्यानो कितें जेजू सांगता त्या प्रमाणे चल्ल्यार मात्र म्हज्या जिवितांत हांव देवाची महिमा पळयतां त्या देखून उडास धरप बोक्साणें गरजेचें जर तर ना बोक्साण्या वरवीं आयज जायतीं कुटुंबां विबाड जाल्यात पळया काजारी जोड्या मदें कित्याक वेगळासार कित्याक आमच्यात रोमन कॅथोलिक जायतीं वेगळासारां कित्याक मिसाक वचनात गी लग्ना पयलें शिकोण ना गी खरी एक आसा पूण कितें ना गता गी जेजू ना जेजूचें उतार ना जेजू कितें तें सांगता आमी करिना आनी सकट सांगता तें आमी करनासांव त्या देखून आमच्या जिवितांत कितेंच बरेंपण पळोवंक शकना म्हूण घेता न्हू काजारी जिवितांत बोक्साणें गरजेचें एकामेका आमच्या स्वार्थाक आमी मरूंक आसा जर तर एक मनीस स्वार्थाक मरूंक तयार ना जाल्यार खंडीत जावन ताच्या जिवितांत तो सुफळ जिवीत जिवंक साध्य ना मुगाच्या न्हू स्वार्थाक मरचें गरजेचें जावन आसा हांवें सांगलेंच बरी जायचें म्हळ्यार जायना सगळ्या काजारी सांगाता कुटुंबांनी कितें करीचें म्हळ्यार एकामेका होंदून वचूंक आसा कित्याक दोन सांगाता कूड सांगाता येताना ती एक पूण ती एक बरें जिवीत संपूर्ण जिवीत जाय जाल्यार आमी त्या घोव बायलां सांगाता जेजूक आनी ताच्या उतराक स्थान दिल्यार मात्र तें जिवीत आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक शकता त्या देखून उडास दवरा मोगाचें न्हू ह्या ना बोक्साण्या वरवीं जायती समस्या आमच्या कुटुंबांनी आसात त्या देखून जेजू मुखार कितें सांगता पळया मातेवाचो 6वो अध्याय आनी 14वी ओळ कितें मागता पळया प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया
जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापी तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिना जाल्यार तुमचो बापी तुमचे गुन्यांव बक्षुचो ना. कितले पटी आमी ते आमच्या बापा मागणें म्हणटा. खाली म्हणल्यार पुरो गी त्या उतरांत कितें बरयलां तें आमी समजता गी. देवाचें उतर क्लियर म्हणटा, जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापी तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिना जाल्यार तुमचो बापी तुमचे गुन्यांव बक्षुचो ना. म्हणजे देवान एक उडासदोरीचे देवान आमकां ऑलरेडी बक्षिलां. ते बक्षणे संपूर्ण जायते जाल्यार म्हजे विरोध कोणें म्हाका वायट केला, कोणाक हांवें वायट केला, हांवें वचून तसो मोग हांवें हेरांक दिवंक आसा. तेच बक्षणे हांवें हेरांक दिवंक आसा. पळया जेजूच्या जिवितांत पळया जेजून कितें वायट केलें गी ताच्या जिवितांत. हर एक बरेंच केलें सांगू. हर एक ताणें मार केले, ते निंदा, ते विणगे मरण, बारादी कुरीस, शिरापाचें मरण पुरो कोणा बसो सोंसलें? आमचे बसो सांगू. हर एक तांकां काय म्हणटात शिपायांनी हर एक तरेनी हर एका रितीने ताका दंसिले. पूण कोणें बक्षणे मागचें आसलें? कोणें बक्षणे दिलें कुर्सा जावन? जेजून दिलें. तो कितें म्हणालो? बापा ते कितें करतात ते नेनात तांकां बोगूच. जर तर जेजू ह्या संवसारांत मनीस जावन आयला तर ताका बक्षूंक जाता जाल्यार आमच्या वरवीं साध्य ना गी. एक उडासदारा देव कितें आमच्या दोना साध्य जालें विचारना, कितें करूंक सांगता तें मात तो सांगता आमकां. कळ्ळें गी. असाध्य जाल्लें आमच्यात करूंक जायनातलें देव आमचे दोन अपेक्षिना. आमी जायते पटी सांगता ह्यो साध्य आसा गी मनशा सैमान बिलकूल बक्षूंक साध्य ना. पूण एक उतार केशें जेजून बापाची खुशी केली. जर तर तुमी तुमच्या जिवितांत ही देवाची खुशी करतात म्हळ्यार देवाचे उतार कितें सांगता त्या प्रमाणे जियेता जाल्यार तुमच्या जिवितांत तुमी देवाची महिमा देखतल्यात. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. त्या देखून उडासदोरा बक्षूंक आमच्या सक्तेर जायना. कळ्ळें. त्या देखून देवान कितें केलां? आमकां मजतदार दिला, पवित्रात्म दिला. तसो पुरो आमी कुमोकू, तसो सांगात, ताचो पुरो आदार आमी घेवंक जातात. तेन्ना मात आमकां भावार्थान जीक मेळटा. आमचो एकलो ब्रदर आसा, तुमी आयकला जांबुरो, तो कन्नडा शिकयता, ब्रदर नागेंद्रा म्हणून हॉलवीन. ताका एक दीस पयलो तो इस्कालांत काले करतालो, देवाचे उतार दितालो इगर्जेच्या सायडीच्या. तशें त्याच इगर्जेच्या एका व्यक्तीन मिटींग पुरो जाल्या उपरांत, मागणें पुरो जाल्या उपरांत ताचेर येवन हल्लो गेलो. आयलो तूं कशें हांगा हें करता, शिकयताय म्हूण. तो एकच म्हणलो, तूं म्हाका कितेंय कर, कालेय कर, हांव तुका बिलकूल कांय करना. कळ्ळें की. फकत हांव तुजो मोग करता. एकच उतार. जाय जाल्यार म्हाका तूं पीस कर, म्हज्या कुटुंबाक कांय कर, हांव कांय उलोवंक वचना. कळ्ळें की. अशें तो सांगून त्या दिसाचेर ताजें मागणें ताजे देवाचें उतार दिवन फाटी गेलो. दुसऱ्या दिसा ताका पाद्र्याबान आपयलें. विचारलें कालच्या दिसा खालें जालें? तो म्हणालो कांय जावना फादर, कांय जावना फादर, कांय जावना म्हणालो. तो उलोवना. तो तेज्या उपरांत पाद्र्याब ताका म्हणालो, इतले दीस जावन तूं इस्कालार देवाचें उतार दितलोय आनी आज जावन तुवें काम करचें आनी इस्कालार दिवचें नाका आनी मुखार येवन तुवें हांगा इगर्जेंत देवाचें उतार दिचें म्हणून. पळय कशें तें बदलावन जालें. जर तर तो उलयतना जर तर त्या व्यक्तीक ताणें संवसारी रितीन उलयलो तर या कितें एक प्रतिक्रिया दाखयले तर तो ताका अवकाश मेळटो गी. म्हणजे असो मनीस कोणें ताचेर अपराध मांडूंक गेलो तसो मनीस पाद्र्याबाक वचून म्हणालो, हेल्या मनशाक आमी खंय पळोवना म्हूण. केदाळा जाता. आमी केदाळा देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता. देवाचें उतार कितें सांगता तें आमच्या जिवितांत आमी खऱ्या रुपाक हाडटा. तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी देवाची महिमा पळयता. जायते पटी आज तुमच्या जिवितांत जायते समस्या आसूं बरो, ब्लॉक आसूं बरो. जर तर आज तुमी निर्धार घेया, हे जेजू लागीं सांगा, हांवें म्हज्या जिवितांत म्हज्या सक्तेन जायना, पूण भावार्थान सांगा, जेजू म्हाका तूं बक्षूंक कुमो कर, पवित्रात्म्या म्हाका कुमो कर. जेजून आमकां जायतीं हातारां जाल्यात आनी तितलेंच न्हय, आमकां अधिकार दिला. जर तर म्हणजे ते ना बक्षण्याचो आत्मो आसल्यार ताका जेजूच्या नांवान भायर वचूंक आमकां फर्मावंक जाता. जेजूच्या नांवान. कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां हर एकल्यांक तो अधिकार जाला. हर एक अधिकार आमी तो उपयोग करूंक आसा. तेन्ना मात आमच्या आत्मीक जिवितांत आमी वाडावळ पळोवंक शकतले. त्या देखून देवाचें उतर एफेसकारांक बरयलें पत्र कितें सांगता पळया. एफेसियन 4 अध्याय आनी 31 जावन वसया.
कितें बरयलां पळया. प्रेज गॉड. हालेलुया. दुस्मन काय पळया, राग आनी क्रोध तुमी सांडा, अहंकारी उलोवणे, निश्कुचार आनी एकामेकाची निंदा हे सगळे तुमी पयस करा. बदलाक एकामेकांतय दयाळेन आनी खंडवाळेन चला. क्रिस्तांतय देवान तुमकां बक्षिल्ल्यात. पळया, क्रिस्तांतय कोणें आमकां बक्षिलां? देवान आमकां बक्षिल्ल्यात. तेच बरी तुमी उदार मनाची जावन एकामेका बक्षिया. तर देवान आमकां क्रिस्तांतय बक्षिला जाल्यार देवाचें उतार सांगून आसा, तर तुमी उदार मनाचे जावन खाले करा, एकामेका बक्षिया. जर जेजून आमकां बक्षिला, देवान आमकां राजी केला जाल्यार तेच बक्षण आमी हेरांक दिवंक मोगाच्यानो. जर तर आमी क्रिस्तांव म्हूण सांगता, मिसा घेता, पूण जेजू कितें सांगता हांव करिना जाल्यार आमी ताचे शिर करेशीच न्ही. देवाचें उतर क्लियरली सांगता. जॉन 8:31 खाले बरयला, आपणाक सत म्हणटल्या देवांक जेजून म्हणलें, म्हज्या उतराक खाल जावन चलशा जाल्यार तुमी म्हजे करेशीस जातल्यात. केदाळा उतराक, जर तर हांव ताजे उतराक खाल जायना, आमी करेशीस न्ही, ताजे बिलकूल आमी डोंगीशीस जाता. त्यात पूण हे पुरा खाले कोत्ता की एकच पटे जावचें न्ही. तुमी कितलो वेळ देवाच्या उतरांत करसयतात. जायते पटी आमच्या जिवितांत आमी मागण्याक वेळ करसयता. मागणें गरजेचें, मागणें देवा लागीं उलोवचें, पूण देव आत उतरां मागपाक उलयता तें आमी आयकोवचें गरजेचें. थोडीं सांगतात देवाचो तोडो आयकना. कित्याक देवाचो तोडो आयकना? म्हळ्यार देव कशें उलयता, ताजे उतरां मरिफात मोगाच्यानो. ताजे उतारच देव जावन आसा. ते उतार आमकां आयकूंक नाका. आमी आमची मागणी खाले जावन आसात. आमकां मात आमचे समस्या मात सांगिचे, तो कितें सांगता तें आयकूंक आमकां वेळ ना. आमची पट्टी दिवन आमी बेसारल्या. केन्ना म्हणसर आमी ताचो ताळो आयकूंक शकना. आमच्या जिवितांत आमी बरेपण पळोवंक शकना. प्रेज गॉड. त्या देखून उडास दवरला, क्रिस्तांतय देवान आमकां बक्षिल्यात. कळ्ळें की? तर तसो मोग, तेस बक्षणे आमी हेरांकी दिवंक आसा. तर हांव दिना जाल्यार हांव जेजूचो खरो शिश्य जावंक साध्य ना. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. पळया मुखार कोलोसेकारांक पत्रांत पळया, वाचा तुमी बायबल काडल्यार वाचा. कोलोसेकारांक बरले पत्र 3 अध्याय, तातूंत 12वी ओळ आनी 13वी ओळ कितें म्हणटा पळया. देवान वंचून काडलेले तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची, देखून खंडवाळ्याचे, दयाळ्याचे, दिनपणाचे, मोवाळ्याचे आनी सोंसणिकायाचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुसोंक आसा कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दिता ते बक्षाणे सोम्यान तुमकां दिल्ल्या त्या बक्षाणे बरी जावं. देवाचें उतर म्हणटा एकामेकाक सोंसून व्हरा. आमी एकामेकाक सोंसून व्हरूंक तयार आसांगी आमच्या कुटुंबा जिवितांत, घोव बायलां मदें, भुरग्यां मदें, ह्या कामा मदें. देवाचें उतर सांगता सोंसून व्हरचें आमी. हर एक जेजून सोंसून व्हरूं ना कित्याक उसार इतले मार, जेरबादेचे मार, ते थापडा हर एक आमी नियाळ करया. ताय किळे मारले, थुकले, निंदा गेली, विणगे मारले, हर एक कोणा पसून सोंसून व्हरले? आमकां जिवी दिवच्या पसून. तशेंच हांव जेजूच्या उतरांत जिवचें म्हणल्यार कोणी म्हजे विरोध येताना हांव ते सोंसून व्हरूंक तयार आगी. त्या वेळार हांव खालें करता, रियॅक्ट जाता की रेस्पॉन्ड करता, प्रतिक्रिया दाखयता की देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव जियेता. तातूंत आसा म्हजे फलितांश. जर तर त्या वेळार हांव मनशा सैमान येता, खंडीत जावन हांव चलवता. जर तर हांव त्या वेळार देवाच्या उतरा प्रमाणे प्रतिक्रिया दाखयता तर त्या समस्यांत हांव जिखता. कळ्ळें की? त्या देखून देवाचें उतर सांगता ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. रोमाकारांक बरयले 12 अध्याय 2 ओळ म्हणटा, ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. आमी चलवतां कित्याक म्हळ्यार संवसाराची साल आदारता. त्या देखून मुखार कितें म्हणटा, तुमची मोनान रुपांतर जावं. मोनान रुपांतर जावं तेन्ना कितें जातलें? आमचे जिणेचेच रुपांतर जातलें आनी देवाची खुशी कितें म्हूण आमकां समजूंक जातलें. जर तर आमी संवसारी रितीन जियेल्यार खंडीत जावन आमच्या जिवितांत ते देवाचें राज आमी अनुभव करूंक शकना. पळया, ती राणी मारिया विशयान तुमी आयकलां जावं पुरो समामू. ती आमच्या मनशा सैबार आसली समामू. तिका कितें केलें याद हांव म्हळ्यार बसार कोसोन दिवशी मारले, पूण तिच्या आवयन घाले गेले बक्षुनागी वचून. जर तर तांकां जाता जाल्यार आमकां साध्य ना गे मोगाच्या भाव भयणीनो. आमी सांगता मात क्रिस्तांव, पूण क्रिस्त कितें सांगता, जेजू कितें करता तें करूंक आमी तयार ना. तेन्ना मात केदाळा तो कितें सांगता तें आमी केल्यार आमच्या जिवितांत आमी एक ह्या संवसारांत जैत्यवंत जिवीत जिवंक शकता मोगाच्यानो. उडास दवरा. त्या देखून एकामेकाक सोंसून व्हरा
आनी एकामेकाक दुसरूंक कारण आसा तरी एकामेकाक बुकशें म्हणटा. जायते फावटी आमकां दुसरूंक कारण आसता. समामू देवाचें उतर काल म्हणटा एकामेकाक दुसरूंक कारण आसा तरी एकामेकाक बुकशी. आमी तयार जावंगी आमी कोणी म्हणी ह्या संवसारांत परफेक्ट आसावंगी. आमी कोणी वायट या पाता करनातले मनीस आसावंगी संवसारांत. जर तर हांव असकत जाल्यार एकलो भाव असकत काय कितें करतना हांव तें सोंसून व्हरूंक गो या ताच्या विशयांत दुसरोन या ताच्या विशयांत वायट उलयनासतना रावंक म्हाका साध्य जाता गी. पळया हे सवाल आमी आमकांच विचारया. जायते फावटी आमी कालें करता हेरांक आमी बोट दाखयता पूण आमचें जिवीत आमी पळयना. देवाचें उतर उडास दवरा हेरांक न्ही. देवाचें उतर म्हाका पयलें करेक्शन करता. केदां हांव हे उतरां प्रमाणे जियेता तेन्ना म्हज्या जिवितान हांव बदलावन हाडटा. पळय आमच्या जिवितान आमी आरसो पळयता. कित्याक पळयता आरसो? आरश्यार कितें दिसता? आमी ते दादले जाल्यार काट काडटाना खंय काले उरला आमकां आरसो दाखयता. या चेडवां जाल्यार कितें लिफ्टी घालतना खंय सडून जाल्यार ते पळोवन पुसतात. पूण त्या आरश्याक तुमी पाती येतात आनी ते खंय आसा ते करेक्शन करता. समामू सारकें करतात. तशेंच बायबल जावन आसा एक आत्मीक आरसो. जर तर ह्या आरश्यान तुमी वेळ करशिल्ल्यार हांवें खंय पुरा करेक्शन करूंक आसा वो आरसो म्हाका दाखोवन दिता. जर तर ह्या संवसारी दिसच्या आरस्याक मिराराक हांव पाती येता जाल्यार ह्या सर्गींच्या मिराराक म्हाका कित्याक पातयेवंक जायना? ते भावार्था बरी मात जाता. केदां तुमी चड आनी चड उतरांत वेळ करशितात तेन्ना मात्र मोगाच्यानो हें साध्य जाता. त्या देखून देवाचें उतर आयकल्यार मात पावना. आयकून 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 आमची मोनाची नवसारणी जायचे. केदां आमची मोनाची नवसारणी जाता तेन्ना मात आमच्या जिवितांत कितें दोळ्याक दिसता तें न्ही कितें देवाच्या उतरांत कितें बरयलां त्या प्रमाणे म्हाका काम करूंक जाता. कळ्ळें गे? त्या देखून उडास दवरा. त्या देखून देवाचें उतर म्हजी मोनाची नवसारणी करता. म्हजें तें करेक्शन करता. त्या देखून ह्या उतरांत हांवें चड आनी चड वेळ करसूंक आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. पळया एकामेकाक सोंसून व्हरा म्हणटा आनी एकामेकाक दुसरूंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दिता ते बक्षणे सोम्यान तुमकां दिल्या त्या बक्षाणे बरी जावं. सोम्यान आमकां कशें बक्षिलां ताणें आमचें कांय पळयलां गे? आमचें लेखपाक पळयल्यार ताच्या मुखार आमी रावंक योग्य न्ही. कळ्ळें गे? तुमी आयकलां जावंक पुरो वेचीक पुतान खालें गेलें. बापाय जावन पयस केलो तितलेंच न्ही ताचें पुरा आस्त बदी कितें आसा दुडू पुरो विबाड केलो. विबाड करून खालें जालें निमाणें. हरी एक होगडायलो. ताचे कुशे प्रमाणे तो जिवीत जियेलो. निमाणें खंय पावलो? दुकराच्या गुड्यार. कळ्ळें गे? पूण शेकी ताका बोध आयली म्हणटा देवाचें उतार. म्हळ्यार तो आपल्या सेन्सासाक आयलो. तो पळयता म्हज्या बापायच्या घरा कितलेशे कामाचे जण खावन जेवन दादोशी आसात पूण हांव हांगा दुकराच्या गोट्यांत हांव वळवण आसा. तो कालें करता? बोध आयलेच एक निर्धार घेता. पळया ताळा बापायचो मोग पळया मोगाच्या न्हू. तो पयस जावन पळयले ते पयले कालें करता? ताका वेंग मारता उमो दिता. कळ्ळें गे? तितलेंच न्ही ताका कालें करता आसल्यांतलो बरो दोगलो हाडून घालता आनी ताच्या हाताक मुदी पांयाक मोचे आनी सरबेसो फटको गम्मात मारतात. त्या दिसाचो आमचो सर्गीचो बाप जावन आसा मोगाच्या न्हू. जर तर हांव म्हज्या जिवितांत कितलें वायट करूंक बरो कितलेंय हांवें म्हज्या जिवितांत अन्याय करूंक बरो जर तर हांव आज पश्चात्तापून जेजू थंय येता बोक्षणे मागता तो तुजे फाटलें कांय विचारिना. तुका आसा तशें स्विकार करता. मोगान स्विकार करता. तुका दोगलो घालता नित्योनपणाचो. कळ्ळें की? तूं मोग दिता आनी तुज्या बोतीक मुदी घालता. म्हणजे तुका परत तुका अधिकार दिता. कितें तुवें उगडायलें तो अधिकार तुका फाटी दिता. तितलेंच न्ही मोचे घालता. कितेंच परत तुका वायट जायनातलें तें रक्षण तुका मेळटा आनी देवाचें उतर हेरांकी दिवचें तुका हातेर जावन तो उपयोग करता. तितलेंच न्ही ताचे संगत सदांच संतोश पावचे बागी आमकां मेळटा. त्या देखून निर्धार मोजो जावन आसा मोगाच्या न्हू. जायते फावटी आमी म्हणटा पाश्चात्ताप तर पाश्चात्ताप म्हळ्यार कितें? पाश्चात्ताप म्हळ्यार जायते म्हणटात पाश्चात्ताप दूख धरचें. पूण पाश्चात्तापाचो अर्थ म्हजे चिंता बदलूनचे. म्हजे संवसारी चिंता सोड न्हू. देवाचें उतर कितें सांगता ते चिंता हांवें घालून कार्य घेता करचें. कित्याक हर एक जावनचें आमचें चिंतमानी केन्ना आमचें मन बदलाना. मोनाची चिंता बदलाना. आमच्या जिवितांत परिवर्तन येवंक साध्य ना. जायते फावटी मनीस कितें करता म्हळ्यार ताचे भायले एक्शन चेंज करतात. एक्शन चेंज करून फायदो ना. आमी उदाहरण दिवचें जाल्यार आमच्यार पळया 40 दीस मात उपास करतात. मागीर बाकीचे दीस कित्याक? ताचे भायले एक्शन चेंज केला. मन चेंज केला गे ना. त्या देखून उडास दवरया. केदाळे आमचे काले म्हणटात रायट एक्शन रॉंग थिंकींग चेंज करूंक जायना. केदाळा रायट थिंकींग
केल्यार तुमचे रॉंग एक्शन ऑटोमॅटीक चेंज जातात. त्या देखून आमचे चिंता बदलोवचे गरजेचे जावन आसा. केदलो म्हणसर आमचे चिंता बदलना तितले म्हणसर आमच्या जिवितांत भायले नाटक भायल्यान मात कित्याक भितरली आमची नवसरणी जावना. केदाळ तुमची देवाच्या उतरांत भितरले म्हळ्यार तुमच्या मनाची नवसरणी जाता तेन्ना देवाच्या उतारी सांगता तुमी जाल्यार येदो आतां कशें जाल्यात म्हळ्यार देवाच्या उतरा वरवीं बेणून कातरून नितळ गेल्या फांट्या बरी जातात. केदाळ देवाचें उतर आयकून तुमचें मन परिवर्तन केल्यार कळ्ळें की तें उडास रे. त्या देखून आमच्या जिवितांत आमी त्या वेचीक पुता बरी फाटी येवंक निर्धार करया, यू टर्न मारया. जायत आमी पयस गेले आसता जावंक पुरो पूण देव ककुळदार. देव आयलो कोणा बसोत? आमच्या बसोत, पातक्या बसोत. कळ्ळें की त्या देखून ताच्या लागीं येवंक आमी भिवचें नाका. तुमचे फाटल्या खंयचेय तो विचारिना. तुमचे बायबल पळयल्यार साऊलाची जिणी पळया कसो जावन वतलो तो, कशें ताचें परिवर्तन जालें. कोणी पळया दाविदाचें जिवीत, कोणी मोइजे, हर एकलो सूख केले तो व्यक्ती कशें आयले फाटी. देवाचें काकूळ ऑलरेडी आसा, काकूळ केला आनी कृपा आसा. खाली भावार्थान हांवें मेट करचें मात म्हजें काम जावन आसा मोगाच्या न्हू. त्या देखून उडास दवरा. देव तयार आसा. देवान आमकां ऑलरेडी ताणें बोगसाणें दिलां. तें बोगसाणें म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव करीत जाल्यार हांवें ताच्या उतरा प्रमाणे म्हजें जिवीत हांवें बांदून हाडूंक आसा. त्या देखून हांवें निमाण एक उतार काडया आनी तो नियाळ करया. एफेस घरांक बरयल्लें पत्र. प्रेज गॉड, हालेलुया. पयलो अध्याय 6वी वळ जावन वाचया आमी. पळया, आपल्या मोगाच्या पुतातय ताणें आमकां लाभाशे केल्ल्या कुरपे देण्याच्या महिमेक सुची जावची म्हूण ताचें योजन. क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमकां पातकाचे आमकां बोगसाणें मेळ्ळां. कितें म्हणटा देवाच्या उतार? जेजूच्या मरणा वरवीं आमकां पातकाचे बोगसाणें मेळ्ळां. समजली? आमची पातकां बोगसाल्यात पूण कितें तें कितें बोगसाणें मेळ्ळां तें संपूर्ण जाल्यार कोणें आमकां दुखयलां तेंय आमी बोगसूंक आसा. कळ्ळें की आमकां सोडून लाभल्या त्या इतल्या उदंड मापान आमचे वयर वतल्या ती कृपा इतली वर्ती म्हूण सांगू. एक उडास जेजून ऑलरेडी आमची पातकां बोगशिल्ल्यात. जेजून तातूंत डावट ना. देवाचें उतार सांगता. पूण म्हज्या जिवितांत कोणें वायट करता तांचे बोगसूनचें आमचें काम जावन आसा. कित्याक आमी क्रिस्ताचें जावन आसा. क्रिस्तान कशें बोगशिलां तें सबरी आमी हेरांकी बोगसूंक आसा. त्या देखून उडास दवरया. बोगसाणें इल्लें कश्ट पूण जर तर चड आनी चड वेळ देवाचें उतार आयकून तुमची मनाची नवसानी करता जाल्यार आनी भावार्थान जिवंक सुरू करता जाल्यार उतरा प्रमाणे खंडी जावन तुमच्या जिवितांत इतल्या वर्सांनी पळयनातलीं सर्व देवाची महिमा पळोवंक शकतल्या. तुमच्या कुटुंबा जिवितांत जावं दी, तुमच्या हर एका संवसारीक रिती जिवीत जावं दी, हर एका रितीन एक अडकण जावन आसा ना बोगसाणें. केदाळ तुमी बोगशितात तुमच्या जिवितांत देव वाटो उक्ते करता. प्रेज गॉड. त्या देखून उडास दवरया. बोगसूंक आमी आमचे लागीं आमच्या शक्ती जायना. त्या देखून आमचे लागीं पवित्र आत्मा आसा. ताच्या आदारान आमकां खंडीत जावन बोगसूंक साध्य आसा. त्या देखून ताका देवान आमकां ताचो मजतदार आनी कुमकदार जावन दिला. तसो आमी उपयोग करया. अशें ह्या संवसारांत एक आमी जैतवंत जिवीत जिवंक प्रयत्न करया. ह्या वेळार सकट आमी दोळे धांपया. मोगळा बापा, ह्या वेळार तुज्या मोगा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या वेळार वय जेजू तुवें कुर्सातावन आमकां तुवें बक्षिलें. तुवें सांगलें बापा ते कितें करतात नेणात. ह्या वेळार तुज्या मोगा खातीर, तुज्या कृपे खातीर, तुज्या काकोलती खातीर आमी तुका अर्गां दिता. वय बापा, आमच्या जिवितांत जायते पटी आमी जायते जाणांक बोगसूना. हेरांनी आमकां दुखयला, कोणाक हांवें दुखयला आमच्या शक्तीन जायना बापा. पूण ह्या वेळार तुज्या उतरा प्रमाणे भावार्थान आमी तांकां बोगशिता आनी हर एकलोचो मोग करता. ही कृपा तुवें आमकां दिल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. एक म्हजो निर्धार जावन आसा जेजू तुवें केल्ल्या मोगा खातीर. अशें म्हज्या जिवितांत आज जावन हांव एक तुका मानवनचें जिवीत जियेतलो. कोणी म्हजे विरोध केल्यारय तुज्या उतरा प्रमाणे हांव तांकां बक्षितलो आनी मोग करतलो म्हूण आज आमी जेजूक उतार दिवया, भास दिवया. अशें संवसारांत एक नवें जिवीत जिवन जेजूक साक्ष जावन जिवीत जियेया. मोगळा बापा, तुज्या ह्या वर्त्या उगडापणा खातीर आमी तुका अर्गां दिता
आनी तुज्या बोगसोण्या खातीर आनी तुज्या मोगा खातीर आमी तुका अर्गां दितांव. तितलेंच न्ही, आमकांय तुवें बोगसोंक ती करपा तुवें दिल्ल्याक अर्गां दितांव. हेजे संवसारांत तुज्या नांवाक आमकां तुवें महिमा दिवंक फाव केलाय. ही सर मागणी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरी फात. आमेन, आमेन, आमेन. दिव्यवाणी